मुझे पाय गेले वळून माय तुका सोडून मुझे पाय गेले वळून मुझ्या लहानपणार गे माय तू गेली म्हाका सोडून सर्वांकी देव बरी सांज दिव। आज हांव हांगा आयल्या खाले आयकोनचे कुडाच्या भितरच रावया म्हूण बघता। दार उक्ते करूंक नाका। कितें पुरा गजाल। एक आवयचो मोग म्हळ्यार म्हाका ल्हानतावन आवयचो मोग मेळोना। म्हाका मेळ्ळो मावश्यांचो मोग। मावश्यांतावन हांवें आवयचो मोग घेतला। त्या देखून आवयचो मोग कितें गे म्हूण म्हाका मावश्यांनी कळोवन दिला। आवय ना तरी ताणें म्हाका आवय ना म्हूण कळोवंक सोडूना। तितल्या ल्हान प्रायर तावन व्हड जाता पर्यंत ताणें म्हाका मस्त मोगान पळयलां। ल्हानतावनूच म्हाका मम्मी म्हणलें उतार म्हाका मेळोना। म्हजी जिनी करगाता। मम्मी म्हूण म्हाका आपूंक मेळोना। हांव बुदी प्रकाश पावतना म्हजी आवय अंतरली। म्हाका एक 4.5 वर्सां प्राय व्हड। आमी 3 जाणां भुरगीं। म्हज्या भयणीकी आवयक पळोवन गोत्तुना। म्हज्या भावाकी आवयक पळोवन गोत्तुना। तरी तें चिंतना आज आमचें काळीज रडटा। पूण हें काळीज रडनातल्या बरी आमकां मावश्यांनी मोग दिला। आमच्या सांगाता ती रावल्यांत आमकां तांणी पटलून धरलां। मोग ना म्हूण आमकां तांणी कांय मोगातावन पयस करूना। कुटुंबांतल्या सर्वांनी आमकां मोग दिला। मावश्यो मावळे बापल्यो आनी सर्वांनी आमकां मोग दिला आनी मोगान पळयलां। म्हाका ल्हान आसतना बालवाडीक क्लासीक गेलें। हांव तवळ ल्हान तवळ थंयच आमच्या क्लासी कडेच दिसताली सेमिस्त्र। त्या सेमिस्ट्रेच्या लागीं आसानी गे दिसतालो म्हज्या मम्मीचो पोंडू। मम्मी म्हूण आपोवचें बाग म्हाका मेळ्ळें ना। आज म्हजें काळीज रडटा। दोळ्यान दुकां देंवतात म्हाका। चिंतूंक नाका ही घडी म्हज्या आवयचें चिंतून। कितें करचें आज संवसारार कितें पुरो आयकूंक मेळटा। आवय बापायक खर्चाक दिनातल्या भुरग्यांकी पळयलें। घरांतावन भायर घालच्या भुरग्यांकी पळयलें। उपाशी घालच्या भुरग्यांकी पळयलें। आश्रमांत व्हरून दवरच्या भुरग्यांकी पळयलें। आज सांजेर कितें आयकोचें। आवयकत उलपयलें। खली विचित्र कोबाराबाई। स्टेशनार गेल्यार पुलीस म्हणटाले तुमच्या क्रिस्तांवांत डायव्हर्स आनी जाग्याचे शिवाय दुसरी तुमची केस ना म्हूण। आज कितें आयकोचें। ती आवय ती आवय ती आवय उलपणून मेली। त्या भुरग्याक त्या आवयन 9 म्हयने वोवयलें। कितले कश्ट आयली कोन्ना ती आवय। कितली दुखां तिणें घडलीं कोन्ना। कितली भूक तिणें थांबली गी त्या आवयक मात्र गोत्तू। आज त्या आवयकत त्या भुरग्यांनी पुतानत तिका ना केलें। कितें सूख केल्या त्या आवयन। ती कितली रडली गी। कितल्यो तिणें बोबो घाल्यो गी वयल्या रसनाराक मात्र गोत्तू। आमच्यांत 10 उपादेश आसात। जिवेशी मारी नाका म्हूण आसा।
तो उपादेशी मोडलो मू म्हाका कितें गी म्हूण कळीत ना. आतां म्हाकाय आवय ना. म्हाका एक आवय म्हणी दिल्ली तर जाल्यार हांव कशी पळयती म्हणून म्हाका बगता. कितल्याशा भुरग्यांक आवय ना. कितल्याशा भुरग्यांक आवयांक भुरगीं नात. तरी हें पुरो आयकताना नांगे कितें सोंसचें ह्या संवसारार आनी कितें पुरो आयकोंक मेळटा गे ह्या संवसारार. आज परतून हांव दामून सांगता, आवयांचो मोग करा. आवयांक मानान लेका. कित्याक म्हळ्यार आवय ती आवय, संवसारान ती वर्ती. आवयक एक मान दिवन चला. संजेरतावन म्हजी तकली सगळी पाड जावन आसा. एक मोडाल कन्योन ताका उजो दिवंक म्हाका बें जाता. ताणें कशें ताच्या आवयक उलपयलें गे, हांव नेना आबा, हांव नेना. मनीस जाल्लो कोणी भोगसूचो ना आनी सगळें देवा तुजे वयर सोडलां.